भागवत पुराण कोंकणी आणि आयोजन केलेले आईचे कार्यक्रमाक तुमक पुराजनाक हृत्पूर्वक स्वागत. देवाल नाम काणू आणि गुरुजनाले मलगडेले आशीर्वाद घेऊन आईचे कार्यक्रम सूर करूक हांव अनुमती घेता. आईचे कार्यक्रम मी मंगलाचरणांतू आरंभ करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आता पुरुषोत्तम मास चलता आस तेकाची भगवद्गीताचे पुरुषोत्तम योग म्हणजे 15 अध्यायाचे आणि 84 पठण जाता. सुरुवेरी पुरुषोत्तम योग म्हणजे 15 अध्यायाचे पठण करता ती. आज हे अध्याय पठण करूक येता ती. एका तुलेन 5 श्लोक तणक शिल्पाशिणी माताजी, संची तुलेन धांची श्लोक तणक हेमापै माताजी, 11 तुलेन 15 श्लोक तणक शिल्पा हेगडे माताजी, 16 तुलेन 20 श्लोक तणक पठण करू येता ती श्यामला कामत माताजी. शिल्पाशिणी माताजी तुम्ही आरंभ करूया. हरे कृष्ण. अथ 15 श्री भगवान उवाच. ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्त्य अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येय ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. निर्माण मोहाजित संगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्
गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। हरे कृष्णा। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषया अनुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पच्याम यन्नाम चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोह नाम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेह चाहं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्याविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमं पुरुषस्त्वन्य परमात्मत्तु उदाहृतः यो लोकत्रयामीविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्त्वा मया अनघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् क्रतश्च भारतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। यह अध्याय भारी इंपॉर्टंट आहे. मी आता एक मिनिट ताजी चुटकं सांगता. हे अध्यायांतो भगवंतांना तांगेले परम रहस्यमय प्रभाव चंदुकोरनो आमक सुलभ जाऊन कोळची तशी सांगेल असत. भगवंत सर्वोत्तम म्हणून आम्ही लेखलारे आमगेल मन क्षण क्षण तांगेल चिंतने कर्तची प्रीती भक्ती कोरनासून प्रापंचिक आसक्ती क्षणिक म्हणून लेखून आम्ही सोडूक प्रयत्न करतात. तांक शरणागती जाऊन सत्संग भजने तसंच सत्कार्य म्हणून आम्ही केलारे आमगेल कर्तव्य मुख्य म्हणून लेखलारे आमगेल जीवन सार्थक जाता. हरे ओम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुरा माताजी धन्यवाद चंदुकोन पठन केला. आता श्री बिल्वा ठाकूर विरचित चौराष्टकम पठन करू कर येतात. एका तुलेनं चारवी पद्य श्लोक पठन करू येतात. जयंती पै माताजी.
हाँ, एका तुलेन चार्यपद्य श्लोक पठन करू येतात हेमापै माताजी, पंचा तुलेन 8 श्लोक तनक पठन करू येतात जयंतीपै माताजी, ताजी नंतर ताजी अर्थ सांगू येतात एका तुलेन 4 श्लोक श्यामला कामत माताजी, पंचा तुलेन 8 श्लोक डॉक्टर अपर्णा माताजी. हेमापै माताजी तुम्ही आराम करूया. हरे कृष्णा. श्रीला बिल्वा मंगल ठाकूर रचित चौराष्टकम आम्ही सांगताची. व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणानां चदुकुल चौरम अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुत श्यामलकान्ति चौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौर्य ईदृत् दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. यदीयनामपि हरत्य शेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौर्य ईदृत् दृष्टाश्रुतो वा न मया कदापि. दृष्टाश्रुतो वा न मया कदापि. हरे कृष्ण. Unmute. Meaning माताजी म्यूट असायची. जयंती नायक. unmute केला ऐका ना. हा. धनं च मानं च मागीर meaning सांगता. सतीन्द्रियाणि प्राणं च हत्वा मम सर्वम् एव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य त्वं भक्तिधाम्ना सिमया निरुद्ध. चिनसि घोरं यमपाशबन्धं विनसि भीमं भवपाशबन्धं. चिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धम्. मन्मानसे तामस्त
राशी घोरे कारागृहे दुःख मये निबद्धो लभस्य हे चोर हरे चिराय शौचौर्य दोषो सितमेव दण्डम् व्रजे प्रसीदम् नवनीत चौरम् गोपाङ्गनानां चदुकुल चोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यम् पुरुषं नमामि पुरुषं न काग्रहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चलासन् त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचोर हृदयान् नहि मोचयामि सर्वस्वचोर हृदयान् नहि मोचयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा रामाला माताजी एक तुले 4 श्लोक तनक अर्थ सांगा ती जय एक तुकून बिल्व मंगल ठाकूर विरचित चौराष्टकमाचे एक तुकून 4 श्लोकाचे अर्थ हांव सांगू वता. बिल्व मंगल ठाकूर सकडा गोतस एक सर्पाक 2 तांटे एक वेश्य मेळ्ळू तसल तितले नमुने तो वायट जावन आशिल्लो तिकडे तितले चांग जावन ताणें अशी पुरो बरयलेलें आसा. भारी एक लायक हे चौराष्टकम सांगला भारी चांग हाजे आता मिनींग मात्र सांगतात आनी आता रिसायट करून जाला. व्रज देशांतू प्रसिद्ध जावन आसून लोणया चोर म्हणून नाव घेवन आशिल्ले गोपी अंगालचे कड अवंगाले चोर न्हू अनेक जिवितावधी जन्मार्जित केलेले पाप पुरा चोरलेले चोरांतू अग्रगण्य जावन आशिल्ले महापुरुषाक हांव नमस्कार करता. श्रीमती राधिकाले हृदय चोर न्हू कांपून कोण काळे पावसा मोडाचे झगझगान जग आशिल्ले ते खांपील जन तसल तांगेल ते पादाश्रय मेळ्ळेल्यांक तांकां ताप दुःख सकड वचून चोरांतू अग्रगण्य पुरुषाक तसल एक अग्रगण्य पुरुषाक हांव नमस्कार करता. तांकां शरण जालेले भक्तांचे वाट चुकोवन आसून मागीर तांकां कश्ट जावन मागीर भिक्षुक करून घर नातील तशी केला जाल्यार केवळ तांगेल नाम उच्चारण केलेल्यांक पाप राशी पर्वत आशिल्ले शुद्ध जावन वता. तांगेल पाप सकड वचून असले तांकां अद्भुत चोराक असल पाप सकड आमगेल वच्ची तशी करतले ते अद्भुत चोराक आमी खंय पळयनी तसल एक हाका आमी हृदयपूर्वक नमस्कार करतात. हरे कृष्ण. अपर्णा माताजी हरे कृष्ण. पंचादुकून 8 श्लोकाचे अर्थ हांव सांगचे वता सर. पंचादुकून स्टार्ट करता. हे चोरा मेगेले संपत्तु मेगेल गौरव मेगेल इंद्रिय ಒಟ್ಟು मेगेले जीवन पूरा खंपिल मागिरी खंय धांवन वता. हांव तुका मेगेले भक्ती मेळले दोरयेन तूं बांदून घाला. तुम भयानक जावन आशिल्ले यमराजाले पाश कत्रेचितलो. तुम भीकर भौतिक अस्तित्वाचे पाश कत्रेतलो आनी सकडाले भौतिक बंधन वरे कत्रेतलो. जाल्यारी तुका तुगेलेची स्ವಂತ
ಭಕ್ತಜನಾಲೆ ಭಕ್ತಜನಾನಿ ಮೊಗ್ಗಾಂತ ಬಂದಿಲೆ ಗಾಂಟಿ ಕತ್ರೆ सुचाक मात्र जायनामू मेगेले पुरा खंपील चोरा हांव तुका मेगेले हृदय मळले कारागृहांत तुची बंधन करता हांगा मेगेल हृदयांतू मेगेले अज्ञानाचे अंधकार दकुनू भारी काळोख आसा आनी भारी भयानक आसा तुका मस्त काळ थंयच रपका जाता तुगेले चोराणी केक हेची समज जाल्यार शिक्षा हे कृष्णा मेगेले सक्कड खंपील चोरा मेगेले भक्ती पाश केदनाय गट्टी आशिल निमित्त तू मेगेले हृदय मळले कारागृहात दुखून तू मेगेल हृदय मळले कारागृहांत तू आसका जाता आनी हांव तुका कोट्यान कोटी वरस तुका थंय दुखून सोडवायना म्हण सांगून बिलमंगल ठाकूर रचित ताचे चौराष्टकमाचे हरे कृष्ण अष्टकम पठन केलेलं आहे पुरा माताजींक तशीची अर्थ समेत चंदुकोन सांगितलाय मातानी त्यांनी धन्यवाद. आता गीता सुबोधिनी कार्यक्रम आरंभ करूया आम्ही. सुरुवेरी गीता महात्म्य सांगूक येता ती हेमापै माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री आदिशंकराचार्य रचित गीता महात्म्य सांगतस. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्र विस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आजी क्षेत्रज्ञ विभाग योग म्हणजे 13 अध्यायाचे संपूर्ण अध्यायाचे पठन जाता. 1st to 5th श्लोक तणक पठन करता ती लीलापै माताजी. 6th to 10th मुक्ता प्रभु माताजी. 11th to 15th शांति शानबाग माताजी. 16th to 20th कलावती अद्वानी माताजी. 21st to 25th गीता नायक माताजी. 26th to 30th जयंती नायक माताजी. तशी 31st to 35th श्लोका तनक शिल्पा हेगडे माताजी पठन करता ती. हरे कृष्ण माताजी. लीलापै माताजी तुम्ही आराम करूया. अनम्यूट करूया माताजी. म्यूट असतं. ओके हा.
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चकेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम् अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरन विश्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्व निष्ठोपपत्तिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानदिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तान्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्र च। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिम च स्थितं भूतभद्र च तज्ज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्ञोति तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्यद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो ब्रह्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा भूतपृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत् येक कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರಾ सर्वांक माताजींक धन्यवाद। आत हे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग म्हणजे अध्यायाचे संग्रह रूपांतो सारांश सार सम्मरी सांगूक आसा की हिस ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी हांगेल कार्मिक नाम जे रमेश कामत मूलतः हांगेल गांव केरळाचे पय्यनूर आणि निवृत्त कॅनरा बँकाचे निवृत्त उद्योगी आसती आणि हिस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज हांगेले शिष्य बेंगळूरांतू अत सेवा कार्यांतू तत्पर आसती। भागवत पुराण कोंकणीचे एकादशी कार्यक्रमांतू भजन कीर्तननी हानी कीर्तनींतू हानी आसती। हांका एक पुत्र एक पुत्री आसा। हांगेल पुत्री समेत भजने आणि सांगता कोंकणी प्रवचनांतू सहाय करता लोकल यात्रांतू सेशन्स आणि घेता आणि श्रीकृष्ण भावनामृत संघा खातीर बंधू जनांक मस्त प्रोत्साहन दिता ती। हांव हरे कृष्ण महामंत्र सांगून प्रभुजीचं स्वागत करता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभुजी।
हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. मिगेला ऑडियो वीडियो सगळं समजනවා क्लियर असනවා. ओके. समज प्रभुजी. ओम ज्ञानदीपदानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाग स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते आचार्यपादाय निधाय कृपदायिने गौरगताधमदाय नगरग्रामतारिणे. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्ते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि करिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. So पुरुषोत्तम आरंभ झाले. पुरुषोत्तम मास की जय. हरे कृष्ण. हांका उपस्थित सगळे भक्तजनांक आमगे सादर प्रणाम. मगळांक साष्टांग प्रणाम करता. तंगलागी म्हाका हे क्लास करवशिल्ले बुद्धी ज्ञान भक्ती दिवन अनुग्रह काम मागता. तशेंची उपस्थित सगळे मिगेले धाकटे जनांक हांव तांकां बुद्धी ज्ञान भक्ती दिवन कृष्णान अनुग्रह करता म्हणून मागता. तशेंची म्हाका हे दिव्य एक सेवा अवसर प्रदान करून अनुग्रह केलेले मेरे प्रिय मुरलीधरन चरण प्रभू आनी तांगे सामर्थ्यवान टीमाक भक्तवृंदाक हांव कृतीयावन धन्यवाद अभिवादन आनी मेरे आभार प्रकट करता. आयचे क्लास 13 अध्यायाचे भगवद्गीता 13 अध्यायाचे एक संग्रह समरी अवलोकन करून संक्षिप्त जावन सांगूशिल्ले क्लास अदा. आता हे भगवद्गीता म्हळ्यार ताका आमकां वेदशास्त्राक 3 भाग केल्ले आसता. कर्मज्ञान भक्ती म्हणून सांगून तशीच आमगेले भगवद्गीतेक 3 भाग केलेले आसता. तशीच कर्म ज्ञान भक्ती म्हणून सांगून कर्म भक्ती ज्ञान म्हणून सांगून कर्म करून आमकां कशी भगवत सन्निधी येवचे कृष्णाक भक्ती दिवचे म्हणून कार्य. मागीर ज्ञान म्हणजे ज्ञान अर्जन करून भक्ती करून भक्ती सेवा म्हणजे ताजे साधना भक्ती करून कृष्णाक प्रेम कशी प्राप्त करचे आनी प्राप्त करून आमकां लक्ष्य कशी लक्ष्याल कशी वचचे म्हणून कार्य सांगिल्लें. तशेंच ज्ञान म्हणून सांगणारी ज्ञानांतू ज्ञानार्जन करून केल्ले मनशाक भक्ती दिवचे. कळवा कृष्ण कोण आमी सगळे कोण हे सगळे आमी देखचे बरं कसं ते म्हणून सगळे अशें ज्ञान ते कळचे कृष्ण सर्वस्व म्हणून ते ज्ञान येतना आमी ही वासुदेवम सर्वमिती म्हणून ज्ञान येतना आमकां आमी कृष्णाक भक्ती दिता शरणागत येता. तशी शरणागत येवची ज्ञान कळवा. तशी शरणागत येवका जाल्यार ते ज्ञान ज्ञान मात्र अर्जन करून प्रयोजन ना. ज्ञान येवन आमी भक्ती येवका जाल्यार मात ताजें फळ मेळटा म्हणून सांगलें. भक्ती श्रेष्ठ जे आशिल्लें योग पद्दती म्हणून सांगिल्लें आसा. तशें 13 अध्याय म्हणून सांगल्यार भक्ती अरे हाका ते 1-2 सहज आशिल्ले अध्याय कर्मकांड 7-2-12 आशिल्ले भक्तिकांड 13-8 आशिल्ले अध्याय ताका ज्ञानकांड. ज्ञान म्हणजे ताका ज्ञानकांड म्हणटा ताका भक्ती विश्व
ಭಕ್ತಿ ಮಿಶ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರ್ತದೆ ಏನ್ ಪಡೆ ಕಳ್ವಾ ಭಕ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರ ಪುನಶೀಲ ಮೂರು ಸಂಘ അതിനെ ഓർത്തുക சொல்றோம் വളരെ आम्ही भक्तीक എല്ലാരും ജ്ഞാനം मिळतात तशी ती ज्ञान असल्यावर आमचं भक्ती भक्ती दृढ येतात ते त्याचे अर्थ कळवा ज्ञान मिश्र भक्ती म्हणाली ज्ञान मात्र असून ज्ञान मात्र आम्ही असून प्रयोजन भक्ती जो आम्ही येऊ का त्याला मात्र ज्ञानाच्या कसायचे प्रयोजन असतं त्याला त्या ज्ञाना प्रयोजन नाम सांगतात कळवा तशी कशी ते भक्ती असल्यारी ज्ञान येतात ज्ञान असल्यारी भक्ती येतात भक्ती दृढ येतात त्यामुळे ते आणतो आमका कळा भागवतांतू याची श्लोक असं आमका म्हणून ते दृढ केलेलं असतलं कळवा ते वासुदेवे भगवती भक्ती योग प्रयोजिता जनयती आसु वैराग्यम ज्ञानंजा यदहैदु अहैदुकम संगीत असतं कळवा म्हणाले वासुदेव भक्ती आम्ही कृष्णाला भक्ती करते वेळारी आमका आपापी ज्ञान येतात ज्ञान येताना आमका वैराग्य येतात वैराग्य म्हणाली या भौतिक लोकांतू भौतिक जीवनाशील अनासक्ती येतात भौतिक लोकांना अनास येतना आत्मीय लोकांतू आत्मीय जीवनांतू आमका आसक्ती येतात कृष्णाला प्रेम येतात कळवा ते ताजे अर्थ तशी आम्ही भौतिक जीवितांतू अजे हे भगवद्गीताचे 13 अध्यायाचे लक्ष्य कसं आहे उद्देश लक्ष्य कसं म्हणतो सांगता हे भौतिक जीवनांतू पतित जावन आशिल्ले पतित जावन निरंतर आमगेले आवय आशिल्ले बद्ध जीवात्मा गेले अज्ञान समूहाचे आवरणाक अज्ञान समूहाचे आवरणाक आध्यात्मिक ज्ञान दीपानी प्रज्वल कोरून नाश करचे आणि आमगेले बोध मंडलाक बोध दीप्त कोरून तका आनंदमय आध्यात्मिक जीविता त्या जीवित मार्गांतू प्रवेश करूंक प्रेरणा दिवचे हे आता 13 अध्यायाचे उद्देश लक्ष्य हेचे ते सार्वत्रिक जावन भगवद्गीतेचे लक्ष्य कळवा अनेक प्रकार सांगूया म्हळ्यार हे भौतिक लोकांतू इंद्रिय सुख भोग आशिल्ले विविध प्रकार इंद्रिय सुख भोगाक आशिल्ले विविध प्रकार आशिल्ले शरीर आसांका ते शरीराचो फुफू करून तुतू करून आणि आनंदमय आत्मीय जीविताक आहार करून करचे ताका आशिल्ले प्रेरणा दिवचे ते 13 अध्यायाचे उद्देश कळवा म्हणून सांगितले आसा तशें आमकां हे 13 अध्यायाचे 13 अध्याय म्हळ्यार ताजे ताका कितल्या 35 म्हळ्यार 35 श्लोक आसतात ते 35 श्लोकाक आमगे सुबोधनी ते एक सहभाग केलेलो आसा म्हळ्यार सहभाग म्हळ्यार एकगी विशयाचे एकगी विभाग म्हणून सांगूं येता तशें ते एकगी विभागाचे ताजे क्लास काडूंक आमगेले फॅकल्टी मेंबर्स आनी एक श्लोकाचे ताजे मंथन करून कळवा ताजे अर्थ आनी भावार्थ आमकां सांगून दिवन बोध करूंक प्रयत्न केल्लो आसा कळवा तशी सांगिल्ली निमती पुराय सांगिल्ली निमती हांव ते एक श्लोक मंथन करून सांगवचें ना म्हळ्यार ते अवलोकन मात्र मी केलें काम हे क्लासाचे कळवा तशें एक भाग फर्स्ट भाग एक श्लोक मात्र आशिल्लो कळवा एक श्लोकाचे ते क्लास बलराम किंकर प्रभून कळयलें आसा कळवा तशी हे एका श्लोकाचे अर्जुन स क्वेश्चन्स घेता स प्रश्न कसलाक अर्जुनाक विचारको न्ही म्हळ्यार अर्जुनाचो समोह आसा ताका मोह म्हळ्यार अज्ञानांचो समोह म्हळ्यार अज्ञान ताका कसं लयता म्हणून काही कळना म्हळ्यार अर्जुन कृष्णालेचे उत्तम भक्त सुहृत म्हणून सांगता लग्गी आशिल्लो ताका अशें लागा ताका ज्ञान कशें येवचें ताका ज्ञान अशें ना जाल्यार ताका ज्ञानांका न्हू आमगेल्या आमच्या ज्ञानींक बद्ध जे आशिल्ले जिवांक ज्ञान दिवच्याक
आनी आमकां हे भौतीक लोकांसून मुक्त करून दिता हेच उद्देश कळवा. तशें अर्जुन स क्वेश्चन्स किता ते स क्वेश्चन्स न्हू स प्रश्न आमगेले हे ज्ञान भंडाराचे चावी हे स क्वेश्चन्स ज्ञान भंडाराची चावी म्हळ्यार दिस इज की टू द ट्रेजर हाऊस ऑफ नॉलेज म्हणून सांगितलं असतं. इट्स अ की टू द ट्रेजर हाऊस ऑफ नॉलेज कळवा. हे स विशयच न्हू हांगा सांगिल्ले कसं तें प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं चैतन्यमेव एतत् वेदुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव म्हणून सांगिल्लें असतं. हे प्रकृती पुरुषाची स विषय हांगा अर्जुनी गीता ते विशय ज्ञान संपूर्ण ज्ञान गेलं तें कळवा. ते विशय चर्चा केल्यार आमकां तें ज्ञान मेळचें आमकां हे भौतीक लोकांक फुफू करून आमी आध्यात्मीक लोकांक तरी ताका समशी काय कळवा. तशें आमी समाज मनान केलें ते तेजे लक्ष तेंची कळवा. तशें आमी दोनीच्या पाठांत येवया म्हळ्यार 2-2 7 आशिल्ले श्लोकाचे एक पाठ एक भाग ताजे क्लास माधवचरण प्रभून काडिल्लो आसा आमकां. तांतो अर्जुनान निमगेल्ले 3 क्वेश्चनाक आन्सर आसा. ते कसं जालें क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ 3-4-5 कळवा. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आणि ज्ञान ते 3 विशयाचे चर्चा केल्ली आसा कळवा. क्षेत्र म्हळ्यार कसलें क्षेत्र म्हळ्यार आमगे शरिरीचें क्षेत्र म्हणून सांगल्यार बरें कर्म क्षेत्र आमी कर्म मंडल आमी कर्म करचें आमकां पळय तर आशा आसा पूर्ती करूंक कळवा. ताका जर आमी कर्म करता ताका आमकां एक क्षेत्र येवका एक प्लॅटफॉर्म जावका कळवा. ताका ते हे शरीर म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार इन शॉर्ट सांगुया म्हळ्यार कळवा. तशी ते ताका कळचें कोण क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ कसलें पुरुष प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ म्हणून सांगला कोण क्षेत्र म्हणून सांगल्यार क्षेत्राक हे क्षेत्राक कळचें मनीस कळवा. ताका तें आनी तंतू शरिरा भितर बशिल्लो आत्मा ताका क्षेत्रज्ञ म्हणचे. तशी क्षेत्र 2 तरां आसा परमात्मा एकूच ताका क्षेत्रज्ञ म्हणटाची म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. ते डिटेजान मागीर हें सांगू सांगिल्लें आसा कृष्णान. मागीर ज्ञान म्हळ्यार कसो जालें ज्ञान म्हळ्यार हे दोनीचे ज्ञान म्हळ्यार क्षेत्र कसलें क्षेत्रज्ञ कोण म्हूण आशिल्लें ते दोनी कडून आशिल्ल्याक आतां ज्ञान म्हणचें कळवा. म्हणून हांगा सांगलें ताचें परिपूर्ण ज्ञान आत्मा 2 तरां अशें म्हणून सांगलें. दोताचे यजमानू शरिराचे यजमानू तेवढो वस्तू ताजे प्रोप्रायटर म्हणून सांगता ताका कळवा. एका ह्या दोनी कडून उलयता ज्ञान म्हणटा. आनी म्हळ्यार हे तिनी कडून उयल्यार तिनी हाका वैदिक शैलींतू एक संख्या आसा. भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हे कर्मक्षेत्र म्हळ्यार प्रकृती एक ब्रह्मत्व भोग्य ब्रह्मत्व कळवा. व्यक्तिगत जीवात्माक सांगचे भोक्ता ब्रह्म कळवा. भोक्तव हें करचें आस्वादन करचें ते क्षेत्राक कळवा. आनी हे दोनी कडून उलयता प्रेरक ब्रह्म सांगला तो परमात्मा कृष्ण. प्रेरक ब्रह्माक म्हणजे परमात्मा म्हणून तो परम नियंता ह्या सगळे दोनीक नियंत्रित करचें कंट्रोल करचें. मागीर 4-2-5 श्लोकांत सांगिल्लें आसा कृष्ण स विशय चर्चा करता आसत. कसं तें कर्मक्षेत्र ताजी घटना कसलें ताजे बदलपण कसलें चेंजीस कसलें ताजे उद्भव घालू केतना ताजे कर्मक्षेत्राचे ज्ञाता कोण हे ज्ञात्याचे स्वाधीन कसलें आनी ताजे ज्ञाता कसलें ताजे आनी स्वाधीन कसलें म्हणून सगळें तांतू चर्चा केल्लें आसा. अनेक तांतू सांगी कसं म्हळ्यार ब्रह्म साक्षात्काराक 5 घटक आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. ब्रह्म साक्षात्काराक
चिकट कस म्हणून तो ते भावार्थ प्रभु तैतरी उपनिषತ್ತು कोटकून संगीत अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय विज्ञानमय आनंदमय म्हणून सांगून एक वेळाक भृगुमुनीन सगळ्या अन्न लागी वचून निमगेले आनुकोण वरुण देव लावचून निमगेले अन्न मक्का ए डॅडी डॅडी शिवाम गेले आताचे भाषण डॅडी डॅडी म्हणून सांगून चमकलो आमनो चमकलो डॅडी मक्का ब्रह्म कसं म्हणून सांगून दी डॅडी म्हणा वरुण देव सांगलं ना ब्रह्म म्हणा ते शिव कळच नाही आहे तापा कर का वजा तपस बैस तापा बैस सगळं अनुष्ठान करी ब्रह्म म्हणून कसं म्हणून कळतो का आपल्याला बस तापा करून जमकलो होता आयलो कुठं उभी आयलो डॅडी ते कळले ब्रह्म कसं म्हणून कळलंय अन्नमय ब्रह्म अन्नमय ब्रह्म म्हणजे अन्नात भवंती भूतानी म्हणून सांगितलं अन्न आणि ते सगळे येतात तो ब्रह्म म्हणून सांगणारी अन्न होता अन्नमय ए जो नहीं यो समझाई नहीं वचत तप जो समझाई नहीं आणि के बैस बैस चमकलो मगिरी आयलो ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಆಯलो ರೆಡಿ ಹತ್ತು ಕಳ್ಳ ಮಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ म्हणजे जीवलक्षण असेल जीव सगळ्यांत असं पळा भूदानाम अस्मि भूदानाम अस्मि चेतना चेतना आता ब्रह्म सांगलाय ए जायनी समज जायनी कंप्लीट जायनी तुगला कळवा रेल्वे स्टेशन साक्षात्कार आहे वाच आणि के बैस तपस बैस वाच तसे वापस कळो मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळ मागीर आयलो डाडी हत्त कळलं मग कसं राय ज्ञानमय ब्रह्म सांगलाय म्हणजे याची सकाळी उजे ताका विचार विकार हे पुरो आसा मन 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 आणि पुराय तर कर्म करतो तेच मनोमय हे साक्षात्कार ज्ञानमय सांगलाय मनोमय ए जायनी पूर्ती येणी ते वाच आणि के वाच वचून तपस करी ना मागीर केलें मागीर आयलो आनी हत्त कळलं म्हाका विज्ञानमय ये सांगलाय कळवा हे ब्रह्म सांगलाय म्हणजे बुद्धिपरम बुद्धी आता बुद्धिशीलते बुद्धी असते बुद्धी म्हणजे का चांग असले वाईट कसले म्हणून हे बळा सांगचे उपदष्टा म्हणून सांगितलं बांधा हे करतो तशी करतो विज्ञानमय आता ए जायन कंप्लीट जायनी वाचे आणि के वाचे मागीर वचून आयलो तपस केले अनुष्ठान करून सपकाळ तळी मागीर आयलो आणि सांगले अण्णा गाडी हत्त कळले म्हाका समज कसं राय आनंदमय आनंदमय ब्रह्म सांगणारे म्हणजे परमानंद परमानंद साक्षात्कार आहे हत्त कळलंय हत्त समजेल कंप्लीट येईल तुगेल ज्ञान कळवा तशी ब्रह्म आशिल्ले हे ज्ञान आसना एक एक स्टेज आसता ब्रह्मज्ञान कळवा ते तांकां सांगिल्लें अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय विज्ञानमय म्हणून हांव त्या डिटेल हांव सांगूंक वेळ ना कळवा तशी ताजे वयर म्हणजे सगळ्याचे वयर आशिल्ले परमश्रेष्ठ जे आशिल्ले साक्षात्काराचा आनंदमय आनंदमयोभ्यास सचिदानंद विग्रह तो ब्रह्म सांगलारी कळवा तक्क ते साक्षात्कार ताजे ज्ञान आमी हांगा सांगताची कळवा तशी स पाठ आमी आनी पाठ पळय स आनी 7 श्लोकांचो सांगिल्ले इम्पोर्टंट जे आशिल्ले कार्य प्रधान जे आशिल्ले कार्य कसं जालें हे क्षेत्र म्हणल्यार शरीर ताका 24 एलिमेंट्स आसता घडक आसता कळवा कसं तें महाबुधान्य अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव जा इंद्रियाणि दशेंगा पंचचेन्द्रे गोचरा इच्छादेश सुगम दुःखम संघात चेतना तदासेन समासेन सविकार मुदासो म्हणून सांगितलं असं कळवा तो पुरा 24 एलिमेंट्स आयले कळ्ळें 24 एलिमेंट्स आयले आणि प्लस आत्मा आणि परमात्मा ताका विकार करता न्हू चला कना चेतना शक्ती येवका जाल्यार मात शरीर चलता कळवा तशी 26 एलिमेंट्स आमगे शरीर क्षेत्र तांसून आमी कर्म करताची तेच जे इन शॉर्ट आमी कर्म करताची हे शरीर आमी हिसोन वतात कळवा ताका 24 एलिमेंट्स ते सांख्यशास्त्र म्हणटात कळवा तशी हे शरिराक सांगता चेंजेस जाता बदलपण ताका कळवा सहज आशिल्ले बदलपण सांगिल्लें आसता हे शरीर म्हळ्यार उद्भव जाता जनन जाता मागीर विकास येता ग्रोईंग इट्स ग्रोईंग ताका वाडून येता तें मागीर ते ಸ್ವಲ್ಪ काळ राबता वास करता मागीर ताका प्रत्युत्पादन करता म्हणून सांगल्यार बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट करता चोड्डवांग करता तें म्हणून कळवा मागीर क्षय येता मागीर मंत्रपणा येता ताका मागीर तें मोरून वता मरण अशी सहज अशें चेंज शरिराक येता जाल्यार कर्म
क्षेत्र ज्ञानासनो आत्मा का तोकेत नागा शिरदा नित्य ज्ञान शिरदा म्हणून अंत अंग सांगता आमकां तिन्ही पाठां वच्या तिन्ही पाठां तो 8-2 12 श्लोक कळवा ते 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 भागाचे क्लास रविभिती दामोदर आसा प्रभून काढलेलो आसा म्हळ्यार आमचो सांगिल्लें कसो म्हळ्यार विशय कसो म्हळ्यार ते ज्ञान म्हळ्यार कसले ज्ञान ते क्रोम कसले म्हूण सांगिल्लें हे ज्ञानाक 20 घटक आसा 20 एलिमेंट्स ते सांगिल्लें आसा कसले ते अमनित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षान्तिराजयम् आचार्योपासनं शक्तिं स्थैर्यमात्मं इंद्रियातेषु वैराग्यम् अनहंकारमेव नेवजा आसक्तिरनिवृत्तपुत्र आरगृहादिषु नित्यं च समुचितत्वम् इष्टानिष्टो भवतीषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी योक्तदेव अभिचारिणी म्हणून अशें ते श्लोक तांचो 20 एलिमेंट्स घटक सांगिल्ले आसा कळवा तांचो ते 20 एलिमेंट्सांचो 16th एलिमेंट आसता भक्ती अव्यभिचारिणी म्हणून ते प्रभू सांगता कसो म्हळ्यार भक्तांगेले विशेष गुणोत्तम म्हळ्यार हे 20 घटक आसता ते भक्तांगेले साधू जनांगेले सविशेष गुण आसले म्हणून सांगता कळवा तांचो अखेर आशिल्ले 19 and 20 ते घटक ते आध्यात्मिक ज्ञान कळवा ते तत्वज्ञानी अंगिले तांगेले विशेष जे आशिल्ले ते गुण होता न्हू प्रभू सांगता म्हळ्यार परमज्ञान उच्च स्तरार आशिल्लें हे ज्ञान खंयचे अव्यभिचारिणी भक्ती म्हणजे परिशुद्ध भक्ती युद्ध सेवा कळवा ते आता हे ज्ञानाचे परिपूर्णता म्हणून सांगता कळवा भक्ती युद्ध सेवा हे कलियुगांत अशी करची श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें नाम संकीर्तन ते प्रस्थान आसता ते आमी समाजे अनुकरण केल्ले जिरादी आमकां समाशील भक्ती आमकां हे कलियुगांत मेळटा कसो ते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तशी ते अजून 19th श्लोकांत पार्ट 4 कळवा 4 पाठांचो वचा ताजे संच क्वेश्चनाचे ध्येय कसो म्हळ्यार आशिल्ले ते विशयाचे चर्चा केल्ले आसा ते धर्मराज दास प्रभून ताची क्लास आमकां काण दिल्लो आसा कळवा तशी आत्मा परमात्मा आद्य ज्ञान कळवा हे आता ध्येय ताचे उद्देश ते ज्ञान उद्देश कसले आत्मा आनी परमात्मा कळचे ते आता ज्ञेय म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार ज्ञावबळ आमकां ज्ञान योगी जावन आशिल्लें ताजें लक्ष्य कसलें म्हणून आशिल्लें लक्ष्य कसलें आत्मा आनी परमात्मा कळचें ताका तर ज्ञान न्याय म्हणचे ताजे व्यत्यासू सांगिल्ले आसा आत्मा परमात्माचे व्यत्यासू ते चर्चा केल्ले आसा परमपुरुष म्हणून सांगल्यार कृष्णाले विस्तारता हांगा हे परमात्मा रुपाक चतुर्भुज रूपाक म्हणून सांगिल्ले आसा ताका ते आमकां कळचे मुक्तीक ते आमकां ते ज्ञान मुक्तीक कारण आसा अमृतम स्मृती म्हणून सांगिल्ले आसा मात परम ब्रह्म कार्याकार्य परम जावन आशिल्लें तुवें कळवा 14 to 18 श्लोक परमात्मा विशेष गुण परमात्मा विशेष गुण सर्वदप्पाणि बादं सर्वदक्ष शिरोमग सर्वदश्रुतिमलोके सर्वमाते म्हळ्यार ताजे परमात्मा सर्वव्याप्तित्व हांगा विशय सांगिल्ले आसा म्हळ्यार कृष्णा सकून निपोवच्या परमात्मा निपोवच्या कोणाक येवचें ना कसले निपोवचे आमी येवचें कळकां बसल्यार कृष्णा करता आमी कळकां बसल्यार कळवा कृष्णाक निपोवन आमकां कसलेय बरोवं जायना सक्क कळचें सर्वज्ञानी आसा कृष्ण सांगल्यार म्हणून ते श्लोक सांगता कळवा 19th तो श्लोक आमकां सांगिल्लो आसा क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय ते तिनी करून ताका म्हणचे विज्ञान म्हणून ताका ज्ञानशास्त्र म्हळ्यार सायंटिफीक सायन्स ऑफ नॉलेज म्हणटा ताका तेच ज्ञेय क्षेत्र ज्ञान न्याय कळवा ते तिनी करून उरलें हे विज्ञान म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा कळवा मागीर आमकां पंचाचे पाठां वचुया पंचा पाठ आमकां 20 आनी 26 26 श्लोक थंय आशिल्लो पंचाचे विभाग ताजे पूर्ण प्रेममयी माताजी ना पूर्ण प्रेममयी गोपी माताजी ताजे क्लास केलेले आसा
कळवा ते म्हळ्यार ते श्लोक ते विशयांतू आमकां फर्स्ट आशिल्लें ते क्वेश्चन पळवा 1 and 2 ते कसं जालें प्रगती आनी क्षेत्र ताजे प्रगती आनी पुरुष ताजे ज्ञान आमकां हे विभागांत मेळटा कळवा तावळे भौतिक सृश्टीचे रहस्य कसलें म्हणून अंत व्यक्त केल्लो आसा कळवा म्हळ्यार सृष्टी फुडें भौतिक प्रगती आनी जीवजाल महाविष्णूंचो लय जावन आशिल्ली म्हणून सांगता कळवा सृष्टी वेळारी तांणी प्रकट केल्ली जिवांक हे भौतिक लोकांतू वापस येवन कर्म करूंक ते एक अवसर दिवचे ते आतां सृश्टीचे ते उद्देश आनी तशी आध्यात्मिक लोकांतू भक्ती सेवा करून म्हळ्यार ह्या भक्ती सेवा करून परिशुद्ध जावन आध्यात्मिक लोकांचो प्रवेश करूंक एक अवसर दिवचे हे आता ताजे उद्देश हे सृष्टीचे म्हणून सांगिल्लें आसा तशी 20 श्लोक म्हळ्यार भौतिक प्रगती आनी ताजी जीवजाल तांणी परत अनादि आसा अनश्वर आसा आनी भगवत अंश म्हणून सांगिल्लें आसा जीवजालाची विभिन्न रूप म्हळ्यार आनी ताजे गुण भौतिक प्रगतीसून उद्भव जाल्लो आसा म्हणून सांगता कळवा उद्भव जाल्लो आसा म्हणून सांगता ह्या श्लोकांत हे पुरुष म्हळ्यार 2 तरां आसलेले म्हणून सांगिल्लें कळवा आत्मा आनी परमात्मा तशी परमात्मा म्हळ्यार ताजो यजमान तो आतां परम भोगता हे परम यजमान हे परमात्मा आतां जाल्यार जीव तशें न्ही सगळ्याक हें जायना त्या डिटेल जावन थंय विवरण दिलेलो आसा तुमकां ताजे क्लास काणो सांगिल्लो आसा म्हळ्यार आमकां तांचो डिटेल जावन वचचें ना आनीक सांगता कसं म्हळ्यार जीव एक निषेधी येता नकारात्मक भाव आशिल्लो तो म्हळ्यार ताका तो निषेधी ते निमती आतां हे भौतिक लोकांचो तो पोवण गेल्लो म्हणून प्रभू वाचो सांगता हे आमकां पापटान कळ्ळें तशी तो कशी पडलो केदन पडलो म्हणशिल्लें ते पडलो म्हणशिल्लें तें कार्य आसना ते भगवंता मात्र कोत्तो म्हणून प्रभू सांगता जाल्यार ही भौतिक कश्ट जिवांनी भोगोवपाचीच म्हणून धर्मशास्त्र ग्रंथ सांगता म्हणून प्रभू आदरांक प्रपटान सांगिल्लें आसा भावार्थांत 21 and 22 श्लोकांत ते बरी अत्यंत महत्वपूर्ण आशिल्लें आदी प्रधान जें आशिल्लें एक श्लोक ते कळ्ळें जाल्यार आमकां हे भौतीक लोकांचो अनास येता म्हाका पूर येता आमकां कळ्ळें आमगे जीव पूर करता आमी कळ्ळें म्हळ्यार हे शरीर कसं लाग कशें आयलें आमकां कसं लाग आमी एक्सेप्ट करता स्विकार करतात हे भौतीक शरीर म्हळ्यार आमकां पलय तरा आशिल्ले आश आसा ते पूर्ती करूंक जाता पूर्ण करूंक जाता आमचें शरीर भौतीक प्रकृतीन दिल्लें कळ्ळें भौतीक प्रकृती म्हळ्यार कृष्णा शक्ती आसा शक्तीन कृष्णाले निर्देश प्रकार आमकां 84 lakhs तरा आशिल्लें शरीर रूप आनी ताका जाव केली इंद्रिये कोण दिला हे आतां भौतीक प्रकृती ते भौतीक प्रकृतीचं ताजें कारण कळ्ळें तें हें करूं शरीर करूंक आनी तांचो सगळो मेळचें पलय तराचें सुख आनी दुख्ख हे जिवात्मा गेले विविध आशा आनी ताचे फुडें केल्ल्या कर्माचे हेतू वता म्हणून हांगा सांगता ते श्लोकांत 2022 तांगेले गतकाल म्हळ्यार पूर्व जन्मांत केल्लेले ते आग्रह ते प्रकार म्हळ्यार ताका म्हणचे ते आग्रहून तांगेले कर्म फल ताका वासना म्हणटाची वासना म्हळ्यार तांकां ते उत्कृश्ट निकृश्ट जें आशिल्लें शरीर तांतूं तांणी वताची प्रवेश करताची हे आशा आनी कितें केल्लें कर्मा फल निमते म्हणून सांगता बरी क्लियर जावन सांगता स्पश्ट जावन सांगता ते कशी प्राप्ती जाता तेणी म्हळ्यार हांगा हे 15th अध्यायांतू ते समज क्लियर जावन सांगिल्लें आसा 15, 8 and 9 आतां 15 अध्याय हांगा पारायण करून जाल्लें आसा कळ्ळें कितली जाणां समज मनां केला म्हणून वतना तांचो सांगिल्लें शरीर कशी प्राप्त जाता जीव शरीरम यद्वाप्नोति यच्छाम कामद ईश्वरा गृहीत्येद्वानि संज्ञाय वायुर्गन्धानि वासयात्
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते म्हणून सांगितलं असतंय. स्पष्टया शरीर कशी शरीर मला तगल्या एक शरीरासोबत अनेक शरीराने कशी होती आहे मला सगळ्या वासनेಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತದ ವಾಸನ ಅಂಶಗಳಡಿ ತನ್ನ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ कर्माचे फळ आणि त्या आशा आ ग्रह कसं सतराशला आग्रह ते सफल करून ये शरीर सोनो मला शरीर मोन तरी अनेक शरीर प्राप्त करतात. कशी आहे वायु गंधा निवासी वायू वायू मला एक जागा असो अनेक जागारी त्या गंधा कशी मला घेऊन होता तशी ये वासना आमगे या आमगे भितर असेल ते आ ग्रह आणि आमगे फुल सगळं जन्म केल्याचे कर्म फळ ते घेऊन एक शरीर अनेक शरीराने होता. कशी होता कशी कसं एन्जॉय करून घेतात एन्जॉय करून आस्वादन करून सगळ्या आशा पूर्ती करून आस्वादन करून ते इच्छा अशी नेमके शरीर मिळता ते आम्ही मना करता कळवा कशी मिळता तक्क जावक ते आस्वादन करू जावक जे तक्का तक्का इंद्रिय मिळता. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते ते विषय भोगून किती असेल जावक जे असेल अप्रोप्रिएट जे असेल तक्क अनुसरण जे असेल तक इंद्रिय मिळता कसं श्रोत्रं चक्षु तक सुना म्हणजे ग्रहनिक कर्म केले गेल्याना ते सुना शरीर मिळतं तका कळवा ते सुना शरीर तक जाव केलं कान तक जाव केलं नाक तक जाव केलं स्पर्श कळवा ध्वजा तक जाव केलं ते इंद्रिय पुरा मिळता त्यामुळे ते सुना म्हणजे त्याने कर्म करू सुरू केलं सगळे व्यवहार पुरा त्याने करते कशी सुना म्हणजे कशी व्यवहारात करते सुना कसं करता भोंगता भो 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 करता नाही वा तशी की मुतू काय पायवर बसली मुतू काय तसं करतो मला हे जीव आम्ही गेला म्हणजे आता मी जीव हे मनुष्य शरीर असायचे कळवा त्या मनुष्य आम्ही हे सगळे हे शरीर सगळं जावंच आम्ही अखेरी हे श्रेष्ठ जाव मनुष्य येईल ते कार्य आमका अंग अंतो संगीत असतं कळवा स्पष्ट जाव संगीत असतं आमकां ज्ञान दिलेलं असतं आम्ही कोण कसं करता आम्ही हे शरीरां बैसून कशें आमकां हे शरीर मेळ्ळें मनुष्य कार्यपुरांग व्यक्ती आम संगीत असतं कळवा आम्ही कष्ट बघता इतनी ती म्हणून मनुष्य कार्यपुरांगा क्लियर जाव संगीत असतं कळवा देव मनुष्य दैत्य पक्षी मृगादि इसी रूप अंगा 84 लाख स्पीशीज टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ शरीर बॉडीज हमको क्रिएट करून दिला कसं लागा ते बॉडी तो एक तरह असेल व्हरायटीज ऑफ व्हरायटी एंटरटेनमेंट्स त्या व्हरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट्स मिळता आमकां 84 लाख स्पीशीज कळवा ताका एक एक केलं असं पक्षी मृग ते पुराय केलं असं म्हणून तांचो आस्वादन केलं मुई दोर ब्रह्म होताय भाई मुई के आस्वादन करूं मुई म्हळ्यार मुई कसं जाव का ताका गोड अनुसरण करता खंय म्हळ्यार सक्कर सगळें आसता थंय मुई धांवन धांवन येता चला आस्वादन करूं तशीच त्या अशें ताका तीव्र जें आशिल्लें तें मुई शरीर मेळटा हे जिवाक कळवा म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा देव मनुष्य दैत्य आनी पुराय जावन तशी कोण कसं हे ब्रह्मांड पुरा भोंवतो आसा ब्रह्मांड पुरा भोंवचें सांगल्यार भ्रमण करचें सांगल्यार हे 84 लाख स्पीशीज तांचो एक शरीर प्राप्त करून तो भोंवतो असं म्हणून तशी ब्रह्मांड भ्रमिते ब्रह्मांड भ्रमण करता असतो जाल्यार हे जीव जाला वयर कार्य ताका जागेत परमात्मा रूपेण विष्णू केदनाय आमगेली उठ्ठो आसता जिवा उठ्ठो आसता ते द्वास सुपर्णा सयुजा सखाया मुंडो बरी केदनाय तो केदनाय आमगेली उठ्ठो आसता तसे अंत या भौतिक लोकांना पळा इतली पुराय शरीर प्राप्त करून इतले पुराय सुख आस्वादन करून भोंवता भोंवता आमची एक पुरा येता हे डिजेक्शन येता डिजेक्शन हे ज्ञान आमकां मेळटा आमगेल्या दुख्खाक कारण हे येता पूण आमकां आमी मानून येतना आमकां कसं येता म्हळ्यार जे जिवाक एक बोध येता बोधोदय येता ते बोधोदया साकून ताका एक अनासक्ती येता ते भौतिक लोकांक कळवा ते विचार करता ते हांकां दिल्लें ज्ञान आमकां कळवा ते आयिल्लें ते बोधोदय येयलें एका मनशालें एक जिवालें ते हे ज्ञान विभोर जावन तो आनंद अशी इच्छित करून अशें ते जिवाक हे दुःख समाप्त करून अशी ते इच्छा आशिल्ल्या जिवालें एक मनोभाव कसो आमकां एक चित्रीकरण करून एक एक काव्य केल्लें आसा कळवा तांचो सांगिल्लो कसो म्हळ्यार हांव सांगता कसो म्हळ्यार भ्रमण करता हे प्रपंच सर्व भ्रमण करता हे प्रपंच
सर्व नाना योनि आशापूर्ती भ्रमण करताय प्रपंच सर्व नाना योनि आशापूर्ती मनुष्य योनि कृपा तुग्यले मनुष्य योनि कृपा तुग्यले मोहनाश दायिनी मोहनाश दायिनी मुक्त करे मुक्त करे मुक्त करे दयाराम जे मुक्त करे मुक्त करे मुक्त करे देवा म्हणजे तशी प्रार्थना तगळे म्हाका मुक्त करी म्हाका पूर जाले हे जीवन म्हाका कशी पण भायर करी म्हणून सांगता तशीच आमकांय देवा लागीं प्रार्थना करया अशी कळवा हांगा मोहनाश म्हणून सांगितलें मोह म्हळ्यार कसं जालें दुःख जाला दुःख त्रास कष्ट त्रासाचे अज्ञान अज्ञान कसं जालें आमी कोण म्हणून आमकां कळनाची ते पुरो हांगा ज्ञान दिल्लें आमी कोण म्हणून कळ्ळें हांगा ज्ञान दिल्लें हे ताजे उद्देश ह्या अध्यायाचे ह्या श्लोकाचे कळवा अर्जुन सांगता पळय हे ज्ञानपुरा ऐकून ज्ञानपुराय एसेमेंट करून भितर घेवन अर्जुन सांगता इकरा अध्याय आरंभारी सांगता कसं म्हळ्यार मदनग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्मसंज्ञितं यत् योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम मोहोऽयं विगतो मम पळय तुका हे अध्यात्म ज्ञान म्हाका तूं सांगून दिल्लें म्हाका अनुग्रह केले सांगून दिवन अनुग्रह केले म्हाका कळवा तें कसं दिलें मोहोऽयं विगतो मम मिगेल मोह अज्ञान पुरा गेल्ले कृष्णा कळवा अज्ञान पुरा गेले तशी आमकां हे ज्ञान स्वीकार केल्यार आमगेलें ज्ञानय वता आमगेलें ज्ञान वच्चा कितें हें ते पुरा हांगा सांगिल्लें तशी अनेक 23rd श्लोकान सांगता कृष्ण पळय उपद्रष्टानुमन्दाच भर्ता भक्ता महेश्वरा परमात्मेर्योप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषप्रा पळय अंतू देह अंतू परमात्म रूपेण बसला कसं करता कसं करून बसला तो कंकाणी म्हणजे ओवरसियर उपद्रष्टा सगळं पळयता साक्षी जावन कळवा अनुमंता सगळ्यांक अनुमती दिता बळा फलतराशें आशें तुका तें आशे पोती करता म्हणून सांगता उपद्रष्टा ते करी हे करी ते करूं नका हें करूं नका हे शिवराशें जयंती ते करी हें करी म्हणून श्रीराम वैष्णव आमकां निर्देश दिता तेका उपदेश दिता ते करी हें करी म्हणून परमिटर अनुमती दिता आमकां तशी भरता भरण पोषण करता भोगता परमास्वादक सगळे आस्वादन करता साक्षी येता इंद्रियातीत जीव आवट सदा वास करता म्हणून संगीत आसा तशी आध्यात्मिक शक्ती आमकां हे भौतिक शक्तीन सकून आध्यात्मिक शक्तींच्या वरचें परमात्मा आलें काम ताका जाता आमगे ओट्टू बसला कळवा आमकां केन्ना पूर येता हें आनी केन्ना आमकां आध्यात्मिकांत वचचें आशिल्लें ते इंट्रस्ट येता म्हणून टाकून बसला कृष्ण परमात्मा रुपेण आमगे भितर आमकां ताका जाता कृष्ण आमगे उठोवची बसला म्हणून हांगा सांगता भगवतीका आमचो संतुष्टी ना नातेल तवळे संतुष्टी अशी ना ह्या जिवाक कळवा केन्ना ना ताका संतृप्ती ना केन्ना तशी आध्यात्मिकांचो संतुष्टी मेळटा ताका ते बोध ताका येतना भितर विचार घेतला हे विचार घेतला आमकां भितरी सकून म्हळ्यार आमगेले शब्दा भितरी सकून बाकी जावन भायर सकून कृष्ण आमकां केन्नाय उपदेश दितलो आसता कळवा हे ज्ञानाचे गुण कसो जालें प्रकृती पुरुश जन्म मरणा सकून ज्ञान मेळ्ळे जाल्यार आमकां जन्म मरणा सकून आमी मुक्त पावताची कळवा
मागीर सांगता आत्मसाक्षात्कार मार्ग 25th श्लोक 26th श्लोक सांगता आध्यात्मिक मार्ग सांगल्यार ध्यान करून अष्टांग योग सांख्य योग सांगितले 24 एलिमेंट्स सांख्य योग मागीर निष्काम कर्म तेच कडेन एका वाटत अंतू कृष्णाला हे विचारले ते योग पद्दती मार्ग सांगितले मागीर आनी प्रधान जे आशिल्ले एक मार्ग कसले श्रवण संत जना उठ बैसून भक्त जना उठ बैसून परिशुद्ध भक्तांगेर उठ बैसून श्रवण करचे तांणी सांगितले श्रवण करून तांकां ज्ञान येता ते ज्ञान आनी ताकाय मुक्ती मेळटा म्हणून सांगितलें आसा हांगे हे श्लोकांत तशी हांकां मुक्ती मेळचें आशिल्लें म्हणजे हे कलियुगान मुक्ती मेळचें आशिल्लें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आशिल्लें ते संगीतना यत्न तेदा आमी अनुष्ठान करूं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आमकां कृष्णा लागी भक्ती येवं केल्यारी आमकां ज्ञान येवं केल्यारी हे मंत्र मात्र पूर्व म्हणून सांगिल्लें आसा चैतन्य महाप्रभू तशी आमकां नेक्स्ट अंतू वचा लास्ट अध्याय पार्ट 27 to 35 ते आमकां कसलें हे ज्ञानचक्षु आनी ते सत्यदर्शी कोण ज्ञानचक्षु कोण म्हणून ज्ञान आमकां अंतू दिता कळवा ताजे ते क्लास आमी विजय गोविंददास प्रभून काडलेले आसा अंतू सांगता कसं म्हळ्यार सर्व चराचरांगेले म्हळ्यार क्षेत्र आनी क्षेत्रज्ञांगेले संयोगान सुगून उद्भव जाल्लो सक्कड चराचर म्हणून सांगता कळवा सक्कड चराचर म्हणून हांगा सांगिल्लें आसता 28 to 31 श्लोकांत यथार्थ दृष्टिकोणाक म्हणून सांगिल्लें सत्यदर्शी म्हळ्यार कोण म्हणून कार्य सांगिल्लें आसा आत्मा परमात्माक सकड शरिरांतू एकूल एक पळोवचो तगले शरीर न्ही पळयता ते आत्मा आनी परमात्मा ते प्रसन्स ते सानिध्य तो सत्यदर्शी पळयता कळवा एक शरीर ते भौतिक शरिराचे आधार करून न्ही तो ते पळयता एक जिवांक म्हळ्यार ते जिवा भितर जीव म्हळ्यार कृष्णाला चोड्डो कृष्णाला अंश कळवा ताजी ओट्टू बशिल्लो तो परमात्म्या श्री कृष्ण म्हणून ते बोध तक येता तो समज सत्यदर्शी म्हणून म्हळ्यार तो पंचाध्यायी तो प्रसंगिल्लो आसा पंडित म्हणून कोणा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव शुनी चे स्वपाके च पंडिता समदर्शिना म्हणून तांचो सांगिल्लो आसा तो समजशील पंडित सांगिल्लो आसा आनी 29th श्लोक सांगता तसलें दृश्टीचे ताजे फल कसलें म्हणून सांगता ताका म्हळ्यार हांगा सांगता कसं म्हळ्यार ताका पतन ना नो डिग्रेडेशन ताका आत्मीय लोकांत वैकुंठ ताका प्राप्ती जाता म्हणून सांगता तशी दृश्टी आशिल्ली हांगा मागीर 30th श्लोकांत एक सत्यदर्शी हांगा सांगिल्लें आसा त्या प्रगती कशी दर्शन करता म्हणून आशिल्लें आसा म्हळ्यार तो कसलें कर्म करना म्हणून आशिल्लें हातूंत सांगिल्लें आसा ते श्लोक कसं म्हळ्यार समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितं विश्वं न हीनस्ते आत्मनं ततो याति परां गतिं कळवा प्रगती का तशी तो कर्म करता प्रगती कर्म करता विंगड ताजे भितर भितरलो आत्मा न्ही प्रगती श्रेष्ठ शरीर न्ही शरीर कर्म करता म्हणून आशिल्लें कार्य हांगा सांगता जीव अकर्ता जाता अशी दर्शन करचेक लागता सत्यदर्शी म्हणजे यथार्थदर्शी म्हणून सांगता तशी ते अशी आशिल्लें कार्य हांगा सांगिल्लें आसा 3 अध्यायांत सांगिल्लें आसा 3:27 सांगिल्लें आसा प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा करता अहंकार विमूढ जाल्लें म्हळ्यार एक विमूढाक एक बुद्धिमतीलाक एक फुळाक ताका हें कळची ना म्हणून सांगता म्हळ्यार प्रगती येता शरीर आतां कर्म करता ताजे भितर आशिल्लें आत्मा कसलें कर्म करना म्हणून आशिल्लें तें समज आशिल्लें दर्शन हांवें शरीर म्हणून आशिल्लो तो परमया आशिल्ला या फूल म्हणून सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा तशें 31 श्लोक तो आमी वचा 31 श्लोक सांगता कसो म्हळ्यार यदा भूतप्रकृद्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तदैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा म्हळ्यार ब्रह्मधारण तें
ब्रह्मधारण म्हळ्यार तो एक एक शरीर भौतिक दृश्टी कशें म्हळ्यार तो सुणे तो मज्जर येता म्हणून जाल्यार तो आमगेल्या म्हणजे जीव जो तेजे भितर आसा ताका ताका कर्म फल नित्य आशिल्लें ते शरीर आशिल्लें म्हणून ते धारणा हे भौतिक दृश्टीन आशिना जाल्यार आध्यात्मिक दृष्टी ब्रह्मधारण आशिल्लाक तो कसो पळयता ताका एक अवस्था मेळ्ळी पाप म्हळ्यार ताका तो ताजे भितर आशिल्लो जीव मिगेला म्हणजे आशिल्लो कळवा तशी तागेर ओट्टू परमात्मा आसा देव बसला म्हणून ते जाता दर्शन तशी दर्शन कशें ब्रह्मधारणा म्हणून सांगचें कळवा तशें मागीर कसो म्हळ्यार हे जीव आसा न्हू तो शरिरा भितर बसल्यार ताका अनादित्य निर्गुण परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थो भगवन्ति या न करोति न लिप्यते म्हणून सांगितलें कळवा शरीरांत भितर बसल्यार तागला अनादित्व शाश्वत निमती निर्गुण तो गुणातीत आत्मा कळवा तशीच अनादिगत आत्मा ताका जनन मरण जो बाधक ना जाल्यार आमकां एक शरिरान बसना तो जन्म जाना येयलो मागीर तो मौन गेलो म्हणून सांगता शरिराक आत्माक शरीराक जनन मरण ना ते दुनिया ध्याय तो स्पश्ट सांगितलो कळवा सांगितलो तशें हांगा ताजे सूक्ष्म भाव ती तो ताका तो कसले कर्म करना शरीर कर्म करता म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा कशें तें म्हळ्यार आत्मा म्हळ्यार सूक्ष्मता आमचं एक उदाहरण सांगिल्लें 33 श्लोक हांवें सांगिल्लें आसा यथा यथा सर्वगतं स्वक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तदात्मा न लिप्यते म्हणून सांगिल्लें लिप्यते म्हणून तूं ओट्टू जायना तो कितें म्हळ्यार आकाशाचो सूक्ष्म भाव ते खंयची वस्तू जावन लय जायना ते कळवा ते लय जायना खंयची वस्तू लय जायना तशीच अति सूक्ष्म जे आशिल्लो ते जीव आत्मा कळवा ते जीव आत्मा शरिरा भितर आसता जाल्यार तांतू लय जायना तो विंगड ताजे एंटिटी विंगडची कळवा व्यक्तित्व ताजे नाश जायना म्हणून सांगता कळवा तशी ते लिप्प जायना तंतू मेळना ते तंतू लय जायना ताका बाधक जायना म्हणून अशें अर्थ अंतू आमी मनाक करूंक दिल्ले कळवा तशीच यथा प्रकाशयत्येका कृष्णं लोकमिमं रेवी क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत म्हणून सांगिल्लें म्हळ्यार हाजे भितर एक आकाशारी एकडे राबून सूर्य कशें म्हळ्यार प्रपंचाक पुराय भासूर करता प्रकाश दिवन भासूर करता कशी म्हळ्यार तशीच आमगे भितर देहा भितर आमगे हृदया भितर हे जीव बैसून ते देहाक पुराय बोध दीप्त करता कळवा खंय आपले आमकां कळटा ते दिसता ते जीव ते ना जाल्यार कसलें आमकां कसलें कळचें ना तशें हे जीव आमकां हे शरिराक बोध दीप्त करता म्हणून हे आमचो श्लोकांतू सांगिल्लें आसा अखेर अशें श्लोक सांगता कसो म्हळ्यार कोणा पळय हे ज्ञान आसा असं ज्ञान तें क्षेत्रयोर एवं अंधरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रदिमोक्षम च ये विदुर्यान्ति परम अंत जे एक समर येता अंत संगीता कृष्णा कळवा कोणा पळय हे क्षेत्र नाले ते अंधर म्हळ्यार क्षेत्र कसं शरीर आनी ताजे भितर बशिल्लो आत्मा आनी परमात्मा ताजे डिफरन्स ते अंधर कसं म्हणून कोणा पळय समज कळटा ताका कसं जाता भूत प्रदिमोक्षम म्हळ्यार हे भौतीक प्रपंचासून भौतीक हे जिवितांसून तो मुक्त जाता मुक्त जावन कसो जाल्यार पराम गती परम जें आसलें ताका कोणा बळ करता ते परम जें आसलें परम म्हळ्यार कसो जाता परम जें आशिल्लें धाम परम धाम कसो जालें वैकुंठ आध्यात्मिक लोक प्राप्त करता म्हणून सांगता कृष्ण हे अध्यायाचें लक्ष्य कळ्ळें हे जिवाक हे भौतीक लोकांतू अनासक्ती येवन आध्यात्मिक सगळेची जें आशिल्लें आध्यात्मिक जिवितांत वचपाक कशें एक प्रेरणा दिवच्या हे अध्याय म्हणून हांगा कृष्ण सांगता अशी आमकां समर सांगया म्हळ्यार कन्क्लूशन निगमन कसं म्हळ्यार हे शरीर ताजे मानव महात्मा आनी परमात्मा तांगेले व्यत्यास हे अध्यायांतू समाजे विवरण केल्लें आसा 8-12 आशिल्ल्या श्लोकांतू मुक्तिप्रिया ज्ञान कसं म्हणून ते विवरू तांतूं दिल्लें आसा
कृष्ण श्रवण तंतुसगुण मेलचे ज्ञान आम सत्संग वगैरे विश्वस्त आध्यात्मिक एक गुरु हे सगळं हे आध्यात्मिक साक्षात्काराक आशिल्ले फर्स्ट स्टेप प्रथम म्हणजे आशिल्ले मेट म्हणून सांगितलें मुखावेल मेट ते हे जावका आमकां त्यातलं आमकां ज्ञान मेळटा हे भौतिक जीवित संकल्प एक भौतिक एक संकल्प भौतिक जीवन ते संकल्प ताजे मुक्ती मेळच्याक सहाय्य करता हे अध्याय कळवा श्रीकृष्णान अर्जुनाक उपदेश दिलेलो आसा कसो जाता हे भौतिक चिंता सरणी चुकून आध्यात्मिक मार्ग दाखयले कृष्णान ताका आध्यात्मिक मार्ग दाखयले तांचून चिंता सरणी आसा भौतिक तांचून ताका चुकून आध्यात्मिक मार्गान तो हाडयला ताणें कृष्णान कळवा तशेंच आमकांय ह्या बद्ध जे आशिल्ल्या आत्मांक आमकांय आमचून एक प्रेरणा मेळो म्हणून आमी प्रार्थना करतात करी आमकां तशें जे 24 एलिमेंट्स भौतिक घडक आशिल्ले हे जड शरीर ताका एक ताजे ते एक स्थूल आविष्कार एक स्थूल आविष्कार आसा मागीर मन आनी ताजे वैज्ञानिक वृत्ती ते सूक्ष्म शरीर आविष्कार हे दोनीचे संगरण म्हणजे मिश्र आता हे जीव लक्षण सांगितलं हाजी वयले आता आत्मा आणि परमात्मा त्या जीवात्मा परमात्मा विंग विंगडात ताजे डिफरन्स आमी कळका जीवात्मा आणि ताजे 24 एलिमेंट्स भौतिक मूळ घटकाचे एक संयोजन आता हे भौतिक प्रपंच म्हणून हांगा सांगता ते प्रपंच चलयता या दोनीचे संकलना निमतेता म्हणून हांगा सांगता कळवा अशें ब्रह्मदर्शन करूंक साध्य जालेलें एकलो आध्यात्मिक लोक वैकुंठ प्राप्तीक योग्य म्हणून सांगता परतून आमकां आमगेलेची घराक वापस वचचें आमगे परमपिता लागीं वापस वचचें कळवा वापस वचचें आमकां तशी आमकां वचपाक जाता गो बॅक होम बॅक टू गॉड प्रभू सांगला म्हणजे परतून आमकां आमगेलेची घराक वापस वचूं येता हे ज्ञान आमगे सांबाळ केला हे अध्याय समाज पठन करून मनाक करून असल्यार आमकां समाजी वैराग्य येता कळवा हे भौतिक लोकांक पुरो म्हणटात तशेंच हे अध्यायाचे सारांश पाठ येता कळवा तशी आमगेले क्लासा हांगा समाप्त करता वेळ जाल्या समाप्त करता तुमकां हे सगळे इतले पुराय श्रद्धेरी क्षमेरी ऐकून बसले तुमकां सगळ्यांकय हांव धन्यवाद दिता हृदयांश धन्यवाद दिता अभिवंदन करता हरे कृष्णा आनी ते मात म्हाका एका सांगूचे कशें म्हळ्यार अशें आशिल्लें एक ज्ञान आमकां हे भगवद्गीता भागवत सगळे आमी हांगा एक प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा म्हळ्यार भागवत पुराण कोंकणी म्हणून एक प्लॅटफॉर्म आमकां कोण दिल्लो आसा आमगेले मुरलीधरन चरण प्रभू असं सगळं ज्ञान आमकां हाडून आमकां हे भौतिक लोकांक हे क्लेश भोगचे कश्ट भोगचे आमकां सगळे मुक्त करून आमगेलेची घराक वापस पेटोवच्याक आध्यात्मिक लोकांक पेटोवचे वैकुंठां पेटोवच्याक एक स्प्लेंडरस एक अरेंजमेंट केल्लें कळवा आमगेले मुरलीधरन चरण प्रभू आमी कितले ओगळसल्यार पुरी वचना प्रशंस केल्यार पुरी वचना कळवा आमकां ताका कितें आमी म्हळ्यार सगळे देवाले आनी सगळे गुरूंगेले अनुग्रह मेळ्ळलो मेळून अनुग्रह मेळ्ळलो एक जीवात्मा आमगेले मुरलीधरन चरण प्रभू ताका आमी कितले प्रशंस केल्यार पुरी वचना तेंची ताका आमगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून अभिनंदन करी हरे कृष्णा आनी तुमकां कसलेचे तो म्हळ्यार हांव संगितांत कसले म्हणजे चुकाक बूक आसल्यार क्षम करता कसलेंचे पर्याप्त जायत तुमकां कळटा तुमचे कडेन मस्त ज्ञान आशिल्लें जेवण जाता कळवा हांव म्हगेले सामर्थ्य प्रकार देवान दिल्ले सामर्थ्य प्रकार तुमकां हे म्हगेले साक्षात्कार म्हाका कळलेले आशिल्ले तुमकां सांगून दिले
कळवा तितलें मात्र मी केलें काम आमचो कसलें म्हणजे चुका बी आसल्यारी मी क्षम कर काम इत म्हळ्यार हांव एका बद्ध आत्मा आसा चारिद्राचे दोष करता म्हणून दोष करत न्हू भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारणा पाढा अशी म्हाकाय असो दोष हांव सामकें सगळें पूर्ण जावका म्हणना कळवा तशी कसलें म्हणे चुका आमगे आसल्यारी क्षम कर काम हांव मागता हरे कृष्णा और टू यू महाराज एनी क्वेश्चन्स एनीबडी कसलें आसल्यारी उलयता म्हाका तशें हांव ताचें आन्सर सांगता हरे कृष्णा हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभूजी चंद्ररीतीने सांगला तुम्ही आणि कोणाक प्रश्न असल्यारी हिंदी येतात संशयाने असल्यार हिंदी येतं